बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सगळे आसूं मगच्या बाबा बडिलो अनुवादीत करून मोगाळ तरणाट्यानं जेजू आयज दरेकल्याक आमकां ह्या दिसाचे भेटेक आमंत्रण करून आपलो मोग पाठयता. शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजूक जरी तर नाकारलो तरी आसतना जें बरेंपण शिवरावचें आसलें तो शिवरायत रावलो. आयज हेंच करूंक आमचे लागीं मागता. आयज साद्या काळाचो 14वो आयतार आनी ह्या आयताराक सांत पेद्रू धर्मदुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलो हो आयतार. बाबसाहेबा काल मिसावांच्या गांवांनी थोड्या वेळ यात्रिकांची आनी मोटवाशांची आकांणी करूंक ही संस्था वावुरता. आमचे मदें मिशनरी मोन वाडूंक आनी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमी पावूंक तोच त्याच जेजूच्या कुतकुतीत मोगान आनी मिशनरी उर्बेन वावुरतली मिशनरां आमचे पवित्र सभेंत उपजोवंक आमचे खातीर ह्या मिसांत मागया. कांय फावटी आमी चुकला देखून देवाचें एकामेकाची बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा बणयलो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. हे पासत मागीर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बणयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोनिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोनिया काकूत कर. देवाची तुस्त करून आमी महिमा देवाक म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक सर्वेस्वरा देवाक सर्वोदिदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका आदीन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकले आसता. सोम्या देवा देवाची शिळये तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. मोगाळ बापा पडलेलो संवसार तुजे पुताचे खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणाची येत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजेर पितूरी केल्ले पोरजेशी धाडटा. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कळपल्यात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाड्याच्यो आनी दारून जाल्यात.
तांचेशी तुका धाडटा तांकां अशें सांग सर्वेस्पोर ओमके ओमके सांगता ती आयकू ओ ना आयकू आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या भितूर गोरण्यांक गोमून येतले देवाचे उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्परा आमची कापलूक कर तुजेरूच आसा आमची नदर जबाब सर्वेस्परा आमची कापलूक कर तुजेरूच आसा आमची नदर सोर्ग तुजे ठिकाण तुय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर बोट लायलोले असतात जबाब सर्वेस्परा आमची कापलूक कर तुजेरूच आसा आमची नदर जशे चाकोंडेचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोठ दवरलेले असतात तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची कापलूक करीसोर ताचेरूच लायलोली आसा जबाब सर्वेस्परा आमची कापलूक कर तुजेरूच आसा आमची नदर कापलूक कर सर्वेस्परा आमची कापलूक कर मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्याच्यो मस्कऱ्यो गोरवान फुगलोल्याची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा जबाब सर्वेस्परा आमची कापलूक कर तुजेरूच आसा आमची नदर दुसरें वाचप बागयोन पावलोन कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप भावां भयणांनो इतल्यान उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गोरवांत फुलोना जावन म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो हो कांटो सैतनाचो एक दूत हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें म्हजी मजत तुका पुरो कित्याक अचूकतायेन म्हजें बळ सोकुनायेन दिसून येता देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवे वचच्याक कुशीन म्हज्या अक्सतायेची वडवीक कोत्तलो म्हणटूच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अचूकतायांनी अपमानांनी अडचणांनी दुमाळ्यांनी आनी तोडमेलांनी हांव मुरगोडटां कित्याक जेन्ना हांव अशोक तेन्ना हांव शोकतीवंत देवाचें उतर उबी रावया सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू थंय तावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो
आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोणवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. आनी सबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं ओजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली? आनी ताच्या हातांनी असलीं विस्मितां घडटात ती कशीं? हो तोवय न्हय गाय, मारयेचो पूत, जाकोब, जुसे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव? ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ती ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच गोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्यां मदें मान ना. आनी थंय कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मौन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटकारांचेर हात धरून ताणें तांकां बरीं केलीं. आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महान Papa 1960s ह्या वर्सांनी सुदान आनी युगांडा हांचे मदें झूज चलतालें. आनी जायतो सुदानाचो लोक सुदानाक हांगासर सिवील वॉर चलतालें आनी जायतो सुदानाचो लोक युगांडा वेतालो, पडून वेतालो. तातूंत एकलो ताबान नांवाचो भुरगो तरणाटो हें सुदान सोडून युगांडा वचून सेमिनारींत भितर सरता आनी तो पाद्री जाता. फारीद तबान ताचें नांव, फादर फारीद तबान. झूज सोंपल्या उपरांत, सिवील वॉर कबार जाल्या उपरांत सुदानाचे हो पाद्री फारीद तबान परत सुदानाक येता. आनी थंयचो लोक ताका नाकारता, ताका स्वत मानिना तो खरेंच पाद्री म्हणून. कित्याक सुदानाक पयले पाद्री आयलेले ते सगळे गोरे, हो तांचे भाशेन काळो. सुदानाक जे पाद्री मिशनर आसले ते तांकां कपडे दिताले, दुडू दिताले आनी हे भाशेन हे पाद्री दुसरे भाशेन म्हूण समजताले. आनी हो फारीद तबान तोच पयलो गरीब, ताचे लागीं दिवपाक कांयच ना. तेन्ना सेकेंड वॅटिकन कावन्सील जालेलें, आदी मीस करताले पाद्री फाट करून लोकांक. फारीद तबान नवी ही शिकवण आयल्या उपरांत, दुसरे सेकेंड वॅटिकन कावन्सील जाल्या उपरांत फारीद तबान हे भाशेन आयचे भाशेन मीस लोकांक फुडो करूंक लागले. लोक ताका स्वत मानिना जालो आनी हे भाशेन ताका जायते आडकोड जाली. ताका रिजेक्ट कसो केलो, कित्याक तो हो खरो पाद्री न्हय म्हणून. आनी उपरांत थोडो काळ जाल्या उपरांत मागीरूच ताका एक्सेप्ट केलो. असलेच बाबडीन आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयता, जेजूक नाकारता, ताचोच लोक ताका नाकारता. एकदां नाझरेताक तो असो सिनगॉग्स आसा थंय देव मंदिरांत शिकोवन दितना ताचेर अधिकारी आसले ते चावलले, ताका दोंगरांतल्यान ते सकला उडोवंक सोदताले. पूण जेजू तांचे मदलो नाच जालो, ताचें शार हे वयर दोंगरार बांदलें. आनी उपरांत जेजू आपली फामील ती कफरनाहूम थंय वचून रावंक लागली. आनी आतां आमी आयकना सुरवातेक जेजू थंयच्यान भायर सरून आपल्या गांव घरा वचून गेलो, म्हणल्यार परत नाझरेताक वचून गेलो. कफरनाहूमसान नाझरेत वचपाक सुमार 25 मायल्सांची ही वाट. जंय ताका आपल्याच गांव घरा नाकारलेलो त्याच गांवांत तो आतां परत येता. इट मस्ट हॅव टेकन गुड करेज.
नाकारलेलो थंयच जेजू परत वयता आनी थंय वचून तो त्या लोकांक परत शिकोवन करता. नाजारेत ह्या गांवांत सुमार तेन्ना 500 लोक सुमार आसलो आनी थोडोच लोक म्हणटच एकामेकाक वळखताले ती फेमिलियरिटी वळखताली एकामेकाक आनी ताका लागून चड फावट बाबडीनो आमी अशें एकामेकाक वळखूंक लागले म्हणटच वी टेंड टू टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. सदांचो जाता ती ताका वळखताली, तो तांच्या मदीं आसलो, वाडलोलो, मारयेक वळखताली, ताजी कोण काजन्स आसा तांकां वळखताले. हो तोवयाचो पूत न्हय, ताका ही जाणव आयक खंयची, हाचे विशीं तांचें मन घुसपलें. त्या काळार बाबडीनो थोवय तो तोवयाचेंच काम करिनासलो, मेसन दारां बसोवपाचें, घरां बांदपाचें असलें काम करताले. आनी असल्या मनशांक तांकां गिन्यान आसा अशें धरिनासलें. दे आर नॉट इंटलेक्च्युअल पीपल अशें समजताले. आनी अशें आसतना जेजू थंय अधिकारान शिकयता तें आयकून तांचें मन घुसपलें. हो तोवयाचो पूत न्हय. जेजू शिकोवन दितालो ताचेर ती आड नासली, शिकयतालो तो सारकें आसलें. बट जीजस एज अ पर्सन, हाव कॅन ही बी एन इंटलेक्च्युअल पर्सन लायक दीस? हाचे विशीं तांचें मन घुसपलेलें. ताका नाकारलेलो शिकोवणेक लागून न्हय. आनी जेजू बाबडीनो असलें फेमिलियरिटी तांची ओळखून घेवन शिकोवण आसली ती दिनासतना रावना. कोण एकलो प्रोफेसर म्हणटालो आपूण कॉलेजीन शिकयतना थोड्या भुरग्यांक स्टुडंट्स आपणाचे आसता तांकां फेमिलियरिटी जावन हांव सदांचो जाला तांकां. पूण भायलो कोणूय विजिटींग प्रोफेसर जर आयलो जाल्यार तांचें मन सारकें उक्तें आसता, कान सारकें उक्तें आसता. हांव सदां शिकयता तेन्ना कांय फावटी जेमेता, सदांचो जालोलो आसा. जेजूकूय असलेंच तांचें मन जेजू विशीं अशेंच आसलें. तो तांकां सदांचो जालोलो. इजंट ही अ कार्पेंटर सन म्हणल्यार सोशल स्टेटस ताका नासलो. इंटलेक्च्युअल एक कॅपेसिटी असली तांकां ना म्हूण ती समजताली. आनी ताका ती नाकारता. अनबिलीफ तांचो भावार्थ ताचेर धरिना. बाबडीनो तांचे दोळे उक्ते नासले आनी तांची काळजां धांपलेली. देयर आयज वर नॉट ओपन एंड देयर हार्ट्स वर नॉट इन्वेडेड बाय. नाका लागून जेजू थंय चड मिलागरी करूंक वचना, कित्याक तांच्या मनां काळजां धांपलेलीं. ताचेर भावार्थ कित्याक धरूंक ना तांणी? कित्याक पवित्र आत्म्यान तांची काळजां उक्ती करूंक ना. कित्याक ती धांपलेलीच रावली. तांचें मन पयलें उक्तें नासलें. आनी ही फेमिलियरिटी बाबडीनो आमच्याय जिवितांत जायते फावटी येता. कांय फावटी पवित्र पुस्तक आमकां सदांचें जाता. आमी जाणा ह्यो घडण्यो घडल्या त्या पवित्र पुस्तकान. पॅरेबल्स आसा, मिरेकल्स आसा, ह्यो जायत्यो आसा त्यो सदांच्यो जाल्या. आमी जाल्यार आयकलां, आमी जायते फावट भुरगीं सान तरणाटी जावसर आमी आयकलां न्ही. सदांचें कशें जाता आमकां. आनी थोडे फावटी आमचो विस्वास अदीक करून जे कोण मॅगझीन आसा तांच्या ऑथरांचेर अदीक आसता, TV कॉमेंटेटर आसता तांचेर अदीक आसता. दुसरो सांगता तांचें मना प्रमाण आमचें मन आमी दवरता. उदीक करचें जेजू कितें सांगता आनी पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता. तशें बाबडीनो जेजूक ताणें नाकारलो. हाव कॅन दीस होम टावन बॉय कॅन बी अ प्रॉफेट असलें तांचें मन जालें. नाकारलो तो बेश्टोच उतरांनी न्हय. थोडीं उतरां बाबडीनो ह्या पवित्र पुस्तकान आसा. तांची आमी शिकवण करता तेन्ना दुसरोच अर्थ आसता. हो मारयेचो पूत न्हय अशी ती म्हणटा. हें सादें न्हय. आदल्या काळार एन्शंट वर्ल्ड दॅट टायम पीपल वर नोन थ्रू देयर फादर. बापायचें नांव घेवन हो हाचो पूत न्हय, हो जुजेचो पूत न्हय अशें म्हणटाले. पूण इन अ डेरोगेटीव टर्म कितें जाल्यार अस्तरेचें नांव घेताले.
म्हणटच ती ताचेर एके भाशेन ताच्या नांवाचेर पर्यंत ताका इन्सल्ट केल्ले भाशेन हो मारयेचो पूत न्हय, हो तोवय न्हय, असले इन्सल्ट बघूनय जेजू तांकां फुडो करता आनी बरें तें करीत रावता. आमकांय बाबडलो जायते फावटी रिजेक्शन आसता, कधी करून तुमकां तरणाट्यांक रिजेक्शन आसता. कांय फावटी तुमच्या मना प्रमाणे थोड्यांक समजना आदल्या काळांतली कडेन जायत आनी हाका लागून तुमकांय दिसता ते रिजेक्ट करता. पूण थोडे फावटी तांचो अनुभव आसता तो आमकां गरजेचो. आमकां दिसत घडये आवय बापूय आमचे रिजेक्ट करता, दे आर ऑफ ओल्डन टायम्स, बट वी डोंट हॅव एक्सपिरियन्स एज दे हॅव. तांचे एक्सपिरियन्स आसा तांकां, ते आमकां ना, आनी एक्सपिरियन्स आमकां बुकांचेर मेळना. तांच्या जिविताचो अनुभव हो गरजेचो. आमकां दिसत थोडे फावटी ते आमकां रिजेक्ट करता म्हणून, पूण जेजू भाशेन आमी बरें करीत वचप. पयल्या वाचपांतूय आमी आयकलां एजिकेल प्रवादी, ताकाय लोक रिजेक्ट करता. देवाचो संदेश तो परगटून गेल्लो पूण लोक ताका रिजेक्ट करता. बाबडो आयज एकूच शिकवण आमी मनान घेवया. कितले फावटी आमकां तर कोणूय रिजेक्ट करी जाल्यार जेजूक रिजेक्ट केलो म्हणून ओळखून घेवया. पूण जेजून कितें केलें असल्या रिजेक्शनाच्या वेळार, आपणाक नाकारलो त्या वेळार बरें करीत रावलो. मिशनार कसो बापाचो संदेश तो घेवन आयलो तो परगटीत रावलो. असलेंच मन दर एकल्याक आमकां मारगे. आनी आमी जर दुसऱ्यांक कित्याकूय लागून किकोत करता, नाकारता जाल्यार आमचें मन बदल म्हूण मागया. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सर्पदिला बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी सांबाळलो, अकवार मरे थंय जल्मलो, हॉस्पिटलांत ताणें सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो ताका टिपिलो, तो मेले मागीर मेवलो, स्वर्गात चडलो, थंय तांचे वेरमानाची मस्ती करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, वखदाचो काल, वखदाचे वखदले, फुडेचें जिवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमेन. स्वर्गीचो बाप, आमची मागणी देखून आमची भुरग्यांची तरणाट्यांची मागणी आयकूंक सदांच तयार. तर एका मनाचेर एका काळजाची जावन त्याच बापाक आमचे आवडे आमी उक्ते करुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोवणे देवाचे मोगाचे देणे म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्याक सोंपता ते परी आपले मुन्यारपण चलोवंक आनी आपले पोरजेक जेजूचे नीज रुपकार ते जावंक पावंक तांकां बापाचे बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. देशाचो आनी राज्याचो कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचे आनी वेगळोचाराचे मोन सोडून निस्वार्थीपणान आनी जापसालदारकेन पोरजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दीन दुबल्यांची आनी भायरायलोल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. आख्खी मुनीस्कूल देवान रोचलोली आनी आशिर्वादायलोली फामील म्हूण वळखून दर एका व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. आयज सांत पेद्रू दोन दुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलोल्या आयतारा
आमचे मिशनरी कार्य मानून घेवन जेजूची खोतखोतीत आनी तिरादीक मिशनरां कशीं चलोवंक आनी आमचे मदली मिशनरी आपोवणी उपसूंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा मोगळा, आमच्यो सख्तायेन तूंच आमचें बोड आनी आमचे किरकोळपणांत तूंच आमचो आलाशिरो. ल्हानविकायेन आनी विस्वासान तुज्या फुड्यान दवरलेले आमचे ओतरेक तुजीच खुशी जाल्यार आनी आमच्या आदवाक उपकारता जाल्यार तूंच ते शांती पावय. आमच्या सगळ्या गांवच्या तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Betone Velas Big Gloria, C14, page 34, C14. म्हज्या बाबा बणिदा म्हज्या तुमचें बलिदान आसून बलिदान बापाक मानता तसलें इंसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेन आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमचे बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचे सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायो मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कड्यान सर्व तायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतान जोग घेतलो. क्रुसाचें मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्वीच्या सर्व दोलबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा करोस पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससत्वेच्यांनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत
समर्पणची. तेच परीचे म्हणलं तोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें वखसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करार. पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोमिया जेसू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता. नवो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुरयेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिरतनेरी आमच्या गवळी बाबा, आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तुका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मुखामोळ फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मरी देवाची माई संगती भाग्यन दळपितान सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बाबा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्वीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपलो रायज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवच काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन वातरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुने जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातुली आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातुली आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातुली आमकां शांती दी. ही देवाची शरी पोस्तो जेजू जाका नाकारल्या उपरांत पुर्यान बरें करीत गेलो. होच जेजू आमकां स्फूर्ती दिता आनी ह्या वेळार आमच्या काळजांनी येवन आमकां ओतमीक घोटाय फावो करता. ताच्या जेवणाक आमकां पयलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. बापा, येद्या व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची लेणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ईश्वर पुत्रा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक. शेवटाक गीत घेवया. F21, पेज 95. F21. Joy.